मायमगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कारवाय करूनय गोंयांत परतून बेकायदो रेंटल्स वेवस्था आयली मुखार. वायट नंबर प्लेटी आशिल्ली खाजगी वाहनां पर्यटकांच्या वापरांत. एक अपघाताक लागून गंभीर हुस्को निर्माण. थिवी प्रस्तावित बांदकामाक थळाव्यांचो खर विरोध. आमचे कॉपेल आमकां जाय मोहीम बरीच पोट तिडकीन. संबंधिता कडेन कागाळी केल्यात खरी, प्रकल्प येतलो वा ना वेळच सांगतलो. फाटल्या 2 म्हयन्यांत पणसुले धारबांदोडा महामार्ग जाला अपघात रस्तो अजूनय जालो ना दुरुस्त. आनीक अपघातांचो भंय निर्माण. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. परत कारवाय केल्या उपरांत लेगीत गोंयांत परतून एक फावट बेकायदो भाड्याची वेवस्था उजवाडाक आयल्या. वायट नंबर प्लेटी आशिल्ली खाजगी वाहनां पर्यटक वापरतात आनी हालींच जाल्ल्या एका जीवघेण्या अपघाताक लागून गंभीर हुस्को निर्माण जाला. गोंयांत खाजगी वाहनां भाड्यान घेवपाक लागून वाद निर्माण जायत आसात आनी जायत्या थळाव्या टॅक्सी चालकांचें म्हणणें आसा की हो प्रश्न अजून सुटावो जावंक ना. कांय दिसां आदींच पर्यटक वायट नंबर प्लेटीच्यो दुचाकी चलयताले आनी मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर भाड्यान घेवपी खाजगी टॅक्सी लेगीत वापरताले. परत दंड आनी भौशीक कागाळी करूनय अश्यो घडणुको उपरासतात अशें दिसता. आतां ह्या प्रकरणान गंभीर वळण घेतलां. आसागांव जाल्ल्या जीवघेण्या अपघाता विशीं ऑल गोवा रेंट अ कॅब असोसिएशनान हणजुणा पुलिसां कडेन औपचारीक कागाळ केल्या. संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण संबंदीत वाहनां भाड्यान गाडयो म्हणून बेकायदेशीरपणान चलताली. महिंद्रा थार अनधिकृत टॅक्सी केल्ली, जाका सादारणपणान पलटी प्लेट अशें म्हणटात, असो दावो असोसिएशनान आपल्या कागाळीत केला. तांणी फुडें आरोप केलो की खाजगी वाहन म्हणून नोंद केल्ली हुंडाय i20 वेपार भाड्याच्या उद्देशान वापरतात. येरादारी नेम मोडपी ही घडणूक. दोनूय वाहनांची मालकी, नोंदणी स्थिती आनी प्रत्यक्ष वापर हांची सविस्तर चवकशी करची अशी मागणी असोसिएशनान केल्या. बेकायदेशीर भाड्याक लागून फक्त कायदेशीर ऑपरेटरांचेर परिणाम जायना तर प्रवाशांची सुरक्षा आनी जापसालदारकी धोक्यांत येता असो तांचो युक्तिवाद आसा. तुमकां खबर आसतली की 4-5 दीस पयलीं आसागांव एक्सिडंट जाल्लो. एक थार आनी एक i20. आयज थार ही पळोवची तुमी की रेंट कार म्हणून हायलायट जाला, पूण आयज आमी प्रेस घेवपाचो रिजन एकूच आसलो की रेंट कार न्हू, ही टॅक्सी परमिटूय ना, फिटनेस कांयच ना, ही पलटी नंबर प्लेट केला. तशीच ऑपोजीट सायडीक पळय जो इन्सिडंट जावन एक्सपायर जाला ती 08 गाडी, तेचेरूय इन्क्वायरी करची. पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट करता की दोगांचेर इन्क्वायरी करची. लिगल रेंट कार आहा पळय तेंचे इन्सिडंट जायना. हांवें सांगला हे इन्सिडंट फकत ह्या प्रायव्हेट गाड्यांचे जाता आनी पलटी नंबर प्लेट. रिजन सांगता फर्स्ट, मेन रिजन म्हणटा तो हांकां स्पीड गव्हर्नर ना. आमकां स्पीड लॉक आसता, 80 स्पीड लॉक आसता. आमची गाडी चड फास्ट वचोंक फावना म्हणून. प्रायव्हेट गाड्यांचेर पलटी नंबर प्लेटाचेर कितें जाता ते कस्टमराक कांय एक्सप्लेन करूंक वचना, तांकां कांयच पडलेलें ना. ते फकत पयशे घेता, आपले गाडी दिता चाय ते कांचल्ले आनी मागीर असले अनवॉन्टेड एक्सिडंट जाता. आयज आमी अंजुना पुलीस स्टेशनान येयल्ले, इनवर्ड केला थ्रू आमचे एसोसिएशन ऑल गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशन आहा पळय तेंच्या कडल्यान. आनी सांगला आमी PSAकूय सांगला, आमी तांकां सांगलेलें की हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाय जावची, की दोगूय इलिगल आहा. आयज ओन्ली आनी सोल्ली रिस्पॉन्सिबल आमी लास्ट टायम सांगलेले एका आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पळय आहा तो परिमल पळय तो. एका ट्रान्सफर करिसर म्हाका दिसता गोंयकारांक सुशेग आसचो ना. रिजन एकूच आहा की आमी इतले फावटी वयतात, कोण एक्शन घेना. म्हाका सांग, गाडयो आमी हाडोवपाच्यो तेंच्यो, चायो आमी ओडपाच्यो, फाल्यां केस आमचेर घालतले. मागीर आमी गाडयो वयता, आमी एसोसिएशना GST पे करता, इंडिव्हिज्युअली GST पे करतात, इन्कम टॅक्स फारीक करतात. प्रायव्हेट गाड्यांचे वायट नंबर प्लेट पलटी नंबर प्लेट हें कांय ना. कोण तरी गॉडफादर आसतलो, कोणाक तरी हप्तो पावता आसतलो. आयज हांव हे डायरेक्ट एलिगेशन करता. हप्तो म्हणजे खंय तरी कोणाच्या बॉल्सा गरम जाता आसतली. कित्याक आयज पळय हांवें लास्ट टायम म्हाका दिसता फ्रॉम 1 year आमी सांगता सगळे लायसन होल्डर सदांच सांगता आमी चड पयस वचनाकात. मोपा दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन रात, मातशे भायर कालांगूट, कांदोलीम, वागातोर, अंजुना, शिकेरे हे सुवातेर रात आनी जाता जाल्यार पेडण्या, मोरजे ते सायडीक रात. तुमकां कितल्यो प्रायव्हेट गाडयो भाड्याक चलता, पलट्यो गाडयो कितल्यो चलता ते सगळ्यो करतल्यो. करूंक जाय सगळ्याक जाल्ले, पूण आयज कितें जालो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट फेल जाल्लो, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर फेल जाल्लो, एनफोर्समेंट फेल जाल्लो आहा. आयज म्हाका दिसता खंय ना खंय
ट्रॅफिक पुलिसांनी हे सिरियस घेवपाक जाय. कित्याक आयज तुमी पळोवशात कालांगूटसून हांगच्यान येयात तुमकां ते फॅट फिश क्रॉस करशी ट्रॅफिक पुलीस दिसतले, ब्रिजाचे हे आयडी अशी जाल्यार अंजुनचे ट्रॅफिक पुलीस दिसतले. वेर इज द एक्शन? कोण एक्शन घेतलो? कोणाची बॉल गरम जाता तेंय आमकां कळोंक जाय न्हू. तुमी फकत लिगल गाडयो आहा पळय ते हाडयतात तुमी. ह्यो गाडयो आहा तूं मडगांव अशी, वास्को अशी, कानोय आरडे अशी 6 म्हयने 3 म्हयने त्यांची फायणूय आसतली, प्लस त्यांचे रेजिस्ट्रेशन कॅन्सल केल्या तरी तांकां भंय नासतना त्यो गाडयो भाड्याक दिता. कित्याक दिता? कित्याक कोण गॉडफादर आहा त्यांचो. गॉडफादर आहा म्हणून ह्या रोडार सगळो धंदो इलिगल चलता. ही ताजी कागाळ. निमाणे खर चौकशी जातली काय दंड आणि नव्यान नेम मोडपाचे चक्र चालूच उरतले. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर. थिवी गांवय सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपला लागसार प्रस्तावित बांदकामाक थळाव्यांचो खर विरोध आशिल्ल्यान आमचे कॉपेल आमकां जाय ही मोहीम बरीच पोटतिडकीन जाली. संबंधिता कडेन पयलींच औपचारीक कागाळी सादर करूनय अधिकाऱ्यांक प्रकल्पा संबंधीत खंयचीय मान्यताय वा कार्यावळी थांबोवपाची मागणी केल्या. हे चळवळीचे फुडारपण करपी आरजीपीचो मुखेली मनोज परब वड पावण्यार बसका घेवन हो प्रकल्प आणि हेर प्रस्तावित मेगा प्रकल्पा विशीं जागृताय करीत आसा. आतां मेरेन 4 वड बसका येसस्वीपणान घेतल्यात, जातूंत थळाव्यांचो खर वांटो आसा आनी ताणें अशा घडामोडींच्या दीर्घकालीन परिणामा विशीं हुस्को उक्तायला. आमी कितें करता, आमकां कित्याक पडला तें एकलें झगडो थी, बट जेन्ना तें झगडोन मेवलें की बेनिफीट घेवपाक सगळीं आहा. डोंट डू दीस प्लीज. आतां तरी ओगी जागृत जायात. आतां ही सगळीं आमची कॉपेलां वयतलीं. ती वेलिंगटनी कॉपेल आहा थिंगासोर, मागीर सेंट एंथनी चॅपल आहा, प्लस हेवूय चॅपल सेंट रॅक चॅपल वयतलें. उठात, हाय टायम ना. आनी जोरी तर आमी उठोना न्हू ते कशेंच जायना. ऑफकोर्स हे भुरगे आहात सपोर्ट करतात. सी वॉट यू डोंट नो दे आर टेलिंग यू. सांगतात तुमकां, घेयात तेचो लाभ. सोरात फुडें आनी आमकां कितें हितून पयशे मोडूंक नाका. तुका पयशे मोडूंक जाय थिंगा येवन उबे रावपाक, सपोर्ट करपाक पयशे मोडपाक जाय, ओ तुजो कितें कुडको काडून दिवपाक जाय ना. ओन्ली तुजो एक आसरो कहो, तुजो सपोर्ट थिंगा दी, बस. इतले तरी करूंक जाता. आमी फक्त तुमचो प्रेझन्स मागता. कितें करपाक जाय फुडें रावन आमी फायट करपाक रेडी आसा. बट जर तुमचो साथ ना, तुमचो जर वांगड ना जाल्यार ही फायट आमी फुडें व्हरपाक शकना. कितें लिगल फायट करपाक जाय, पंचायतीन करपाक जाय, टीसीपीन करपाक जाय, गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट करपाक जाय, सगळें करपाक आमी तयार आसा. फक्त तुमचो वांगड आमकां जाय. ज्या देवा कडेन आमी येयला, हांव मागता आतां वयच्या पयलीं, कित्याक आमचे भुरगे हे काम करता नवीचो एक रिस्की काम, ते व्हडले बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट आमी काम करता. हांव मागता तुमच्या कडेन एक आमच्या टिमीक लागून, आमच्या गांवाक लागून आनी तुमच्या सगळ्यांक लागून देवा कडेन एक ल्हानशी प्रेयर करया आनी मागोया देवा की आमचे जे टीम आसा आनी जे गांवांतले लोक ह्या फुडें जेन्ना हे फायटान भितर इनवॉल्व जातले तांकां सगळ्यांक सेफ दवरपाची आनी तांकां बरी बूथ दिवची. कित्याक हांगा कोरोनानी रुपयांची बॅगां फुड्यान येतली, सो तेन्ना तेंची बूथ आसा, तेंची जे मायंड आसा ते रिफ्लेक्ट जावपाक जायना, रॉंग वाटेर वचपाक जायना आनी ते फक्त देवूच करपाक शकता. सो प्लीज हांव मागता सगळ्यां कडेन कोणी तरी हांगा प्लीज हे सगळ्यांक लागून प्रेयर करची. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सगळ्या गोंयकारांक होळयेची परबी. आयज होळयेच्या निमतान देशभर रंगाचो उत्सव मनयतात. लोकांची उमेद दिसून येता. पळयात उत्तर गोंयची होळी. आमच्या रवींद्र भवन साखळी सगळ्या होली उत्सव मनोवपा खातीर, रंग उत्सव मनोवपा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक हांगासर आपयता, सगळी वेवस्था करता आणि तुम्ही सगळे जाण ह्या होलीच्या उत्सवात, होलीच्या रंगात सगळे जाण न्हावन वता. अशाच पद्धतीचो हो होली उत्सव दर वर्सा मनोवया. सगळे जाण आमी जशें म्हणटा हो रंग उत्सव आसा, हो रंग उत्सव मोठ्या बडा उमेदीन मनोवपा खातीर सगळ्या आमच्या भावा भयणीक खूब शुभेच्छा दिता.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. होली हे समस्त गोंयकारांक होळयेची परबी. हो रंगाचो उत्सव मनोवपाक पुराय गोंय सज्ज जाला. पळयात दक्षिण गोंयची होळी.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 2 म्हयन्यांत पणसुले धारबांदोडा महामार्गार अपघात जायत आसात, पूण तो दुरुस्त जावंक ना. अपघातांत भर पडपाक शकता. संबंधितांनी अजूनय हाची दखल घेवंक ना. तशेंच सुवातेर कोयराचें साम्राज्य जालां. थळावे CCTV आनी कोयर नितळ करपाची मागणी करतात. सायडीच्यान इतलो कचरो पडलेलो आसा आनी दोनी सायडीच्यान कचरो उडयल्लो आसा आनी लोकांक हांगा धारबांदोडा पंचायतीन सुद्दां डस्टबीन सुद्दां दिल्ली आसा. ते कलेक्शन करपाक ते डस्टबीन सोडून ही परत परत हाडून हांगा कचरो उडयता. सेम भितर कितें जालें आसा, हांगा फाटल्या 2 एक्सिडेंटल स्पॉट जाल्लो आसा. कारण फाटले 1 वर्सा पयलीं हांगा एक गाडी पडलेली, तितून एकट्याक मरण येयलें. आनी 2 म्हयन्या पयलीं हांगा एक ट्रक पडलेलो. रॅलिंग म्हणटा तें अजून पर्यंत रिपेर करूना, कारण हो डेंजरस स्पॉट जाल्लो आसा. कारण फुडल्यान पळयता आसतना तुमी एक टर्न आसा, टर्ना वयल्यान गाडयो येता, एकदम फास्ट येता आनी तांकां कंट्रोल जायना. कंट्रोला भायर गेल्या नंतर गाडी सरळ वयता. चडश्यो करून आवटसायडर आसा पळय, तांकां ते हांगासरल्या वॉल्ताचो जजमेंट मेळना, ताका लागून ते भायर वयता. आनी मेन म्हणटा तर हांगासर सायडीच्यान एक हें आसा, भुमिका नगर म्हणून आसा, थंयचे लोक आनी भायरचे लोक सुद्दां हाडून हांगा कचरो उडयता. आनी कचरो इतलो जाल्लो आसा, सामकी घाण येता. घरा कडेन भाजी पालो बी कितें आसा तितलें हाडटानी उडयता. तशेंच हांगासर एक स्क्रॅप यार्ड आसा, थंयची स्क्रॅप यार्डाची जे कितें जुन्यो गाडयो मोडकळीच काडटा, तेंची सिटां बिटां कितें आसा ती हाडटानी हांगा उडयता. हांगा हांव पंचायती कडेन आमी खूब फावटी रिक्वेस्ट केला की हांगा CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी तेंचे मॉनिटरायज करचे आनी तांकां दंडात्मक कारवाई केल्या शिवाय हेंचे कांय कंट्रोल वयचें ना. कारण गोंय सरकार सदांच म्हणीत आसा की कचरो मुक्त गोंय, पूण हांगा प्रत्येक जाण मेळत थंय कचरो उडयता आनी सामकी दुर्गंधी बसयलेली आसा. हेजेर पंचायतीन किंवा बाकीच्या गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान मागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयांत आयज राती नितळ मळब आसतलें. राज्यभर शांत परिस्थिती आसतली. पावसाची शिटकावणी ना. उश्णतायेंत वाड जावपाची शक्यताय आसा. फुडल्या सप्तकांत दिसपट्ट्या जिणेंत ताजो परिणाम जावं येता. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुकी परिस्थिती तिगून उरल्या. पावसाची नोंद जाली ना. तापमान वाडत आसा. मुरगांवांत दिसाचें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावले. तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारी वा दर्याच्या वावरा खातीर कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब, उश्णतायेंत वाड. गोंयांत सुक्या दिसांची सुरवात. बुधवारचें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.